Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा सरकारान केशींचेर नियंत्रण दवरूंक सारकी पावलां उखलूंक जाय. मडगांवचे जिल्लो हॉस्पिटलाचें खाजगीकरण करचे परस ते कोविडाक वापरचें. फ्रॉम बेड टू बर्ड्स वचता. बेड्स म्हणटा ती नात. सर्वसामान्य मनशाक जर कोवीड जालें आनी ताचो ऑक्सिजन कावंट देंवलो जाल्यार ताका हॉस्पिटलांत घालपाक बेड्स ना. इन्फ्लुएन्जाक ताका घालचें पडटा. म्हळ्यार थोड्या लोकांचेर अन्याय जाताच. अशे परिस्थितींत अजून मेरेन हेल्थ डिपार्टमेंट दोन आपले फ्लोर हॉस्पिटलाचे अजून ओपन करपाक तयार ना. ताजेर अजून मेरेन हेल्थ मिनिस्टर आपले मेडिकल कॉलेजीचे प्रायवेट मेडिकल कॉलेजांनी नीती आयोगाचें नांव वापरता. हांव सरकारा कडेन मागतां बेगीन कितें तरी करात नाजाल्यार वी वील हॅव टू नॉक द डोर्स ऑफ द ज्युडिशरी. आमचो पक्ष सिरियसली घेतलो, आमची म्युनिसिपालिटी सिरियसली घेतली. कित्याक फातोर्डान आज स्पायक वाडत जाल्ली आहा. वी आर ऑलमोस्ट इक्वल ऑर इवन मी सरपास मडगांव. अशें सिच्युएशन जेन्ना एक कोवीड हॉटस्पॉट जाल्लो आहा तेन्ना सरकार कंप्लिटली केयरलेस वागता. वास्को रवींद्र भवनात सरकारी कर्मचाऱ्यांक प्लाझ्मा डोनेशन स्क्रीनिंग कॅम्प जालो. ताका लागून प्लाझ्मा डोनेशनाक गव्हर्मेंट जो अपील करता चडांत चड लोकांनी प्लाझ्मा दिवपाक फुडें येवचो. सो ताज्या खातीर आमी इनिशिएटीव घेवन एक गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटा खातीरूच एक प्रोग्राम दवरला. सो दॅट आमी जे गव्हर्मेंट सर्वंट काम करून जशें पुलीस आसा, हेल्थ डिपार्टमेंट आसा, आमचे मामलेदार ऑफीस आसा, मागीर म्युनिसिपालिटी स्टाफ आसा, हे जे कोण पॉझिटीव जाल्ले तांकां आमी अपील केलो की तुमी प्लाझ्मा दिवपाक आमी असो कॅम्प ऑर्गनायज करुया. आनी सगळ्यांनी आमकां बरो रिस्पॉन्स दिला आनी विलिंगली सगळे आमचे स्टाफ जे आसा ते आज प्लाझ्मा डोनेशन स्क्रीनिंग कॅम्प आसा ताज्या खातीर फुडें सरून आपूण जावन आयिल्ले आसा. डेप्युटी कलेक्टराक कलेक्टरान ऑर्डर उलो मारतकीर आमी सगळे जे गव्हर्मेंट वर्कर आहा तितके जाण एक जावन येयलेले आहा प्लाझ्मा डोनेट करपाक. आतां सद्या एंटीबायोटीक आसा काय ना ते चेक करतले आनी जर येद्या कदाचित कोणाकूय जर जाय पडलें जाल्यार आमी प्लाझ्मा डोनेट करपाक रेडी आसतले. कोरोनाच्या बोवाळांत लायफगार्डांचो विशय कडेक पडिल्लो. जॉबाचो इश्यू घेवन लायफगार्ड परत पणजे आझाद मैदानार पावले. कोविडाचे इश्यू सुरू जालो आणि सगळें पेंडींग उरलें. त्याच्या भायर त्याच्या मदीं म्हणजे हो कोवीड इश्यू हे चालू आसतनाच हांवें कम्युनिकेट करपाचो आमी प्रयत्न केलो सीएमा कडेन की हेंचो भुरग्यांचो कितें करूया. तर ते आमकां कांयच रिस्पॉन्स मेळूंक ना. आज परिस्थिती अशी आसा, हे भुरगे सगळे 1 वर्स जालें आज विदावट जॉब आसा आनी परत आमी आतां 15 दिसाचो एक टायम आमी हे केल्लो आसा, मेंटेन केल्लो आसा. 15 दिसां भितर जर कांय जायना जाल्यार मागीर आमची फुडली खरेंच एक सिरियस आमकां स्टेप आमकां घेवची पडटली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.